नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। गोंयांत कितले मीन काडचे हाचेर घालूंक जाय मर्यादा। सर्वोच्च न्यायालयाचे मत। 45 मिलियन टन मीन डम्साची निर्गत करूंक दिवची, गोंय सरकाराची मागणी। रोमी आणि देवनागरी लिपी वयल्यान कोंकणी वाद्यांमदी पेटले। रोमीवाले म्हणटात पुरस्कार वेगवेगळे जाय, देवनागरीवाले विश्वासघातकी। विष्णू म्हणटा पुंडलीक नायक स्वार्थी। मोदीक प्रधानमंत्री करपाक संघान गोंयांतय बांधले पेंगट। भाजपाक 200 वयर सिटांचे टार्गेट दवरून कामाक लागात। सगळ्या हिंदुत्ववादी संघटनाक एकठांय हाडपाचे यत्न। गोंयच्या लोकायुक्ता आड आंध्रातले YSR काँग्रेसीची कागाळ। तेलंगणा लेखक फोरमाचे माचे वयल्यान सीमांध्रा आंदोलनाचेर रेड्डीन केल्ले वक्तव्याक हरकत। आणि दिल्ली जाल्ल्या सामुहिक बलात्कार केशींतल्या 4 गुन्यांवकारांक फाशीची ख्यास्त योग्य काय न्हय, दिल्ली हायकोर्ट घेतले बुधवारा सावन सेगीत सुनावणी। खबरो विस्तारान। गोंयांत कितले मीन काडचे हाचेर मर्यादा घालूंक जाय अशें मत सर्वोच्च न्यायालयान उक्तायलां। 45 मिलियन टन मीन आनी डम्साची निर्गत करूंक दिवची म्हूण गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टाकडे मागला। पूण 45 मिलियन टनाची मागणी खंयच्या आधाराचेर केल्या असो प्रश्न सुप्रीम कोर्टान विचारला। गोंय सरकार ताका बुधवाराच जाप दितले। शुक्रारा उपरांत गोंयचे मायनिंग केसींचेर मंगळारा सुप्रीम कोर्टान परत सुनावणी जाली। सगळ्यांत पयलीं CECन सुप्रीम कोर्टा मुखार आर्ग्युमेंट घालो। गोंय सरकारा कडेन मायनिंगा विशीं सारको डाटा ना। लिजांच्यो शिमो आनी मीन कितले काडपाचेर CECचो आर्ग्युमेंट। दनपारां म्हळ्यार CECचो युक्तिवाद सोंपलो। गोंय सरकारान आर्ग्युमेंटाक केली सुरवात। शाह आयोगांतल्यो चुको आनी उणिवांचेर गोंय सरकाराचो आर्ग्युमेंट। एडवोकेट दातार मांडटा गोंय सरकाराची बाजू। सुप्रीम कोर्टान गोंय सरकाराक कांय सुचोवण्यो केल्यो। मिनाच्या उत्पादनाचेर मर्यादा घालची। गोंय सरकारान मानून घेतली सुप्रीम कोर्टाची सुचोवणी। नवीन उत्पादन आनी डंप धरून 45 मिलियन टन वर्साक। बंद पडपी मायनी पुरोवन सुवात आशिल्ली तशी करूंक कितले दीस लागूं येता हाचो अभ्यास करचो। 45 मिलियन टन लोखंड मीन आनी डंप्साची निर्गत कित्याक असो प्रश्न सुप्रीम कोर्टान गोंय सरकाराक केलो। ताचेर राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था म्हळ्यार निरी सारकिल्या संस्थे कडल्यान कितल्या मिनाची निर्गत करप बरें हाचो अभ्यास करूं येता अशें गोंय सरकाराचो आदोगाद दातारान सांगलें। गोंयाक 45 मिलियन टन हो आंकडो खंयच्यान मेळ्ळो ताची जाप गोंय सरकार बुधवारा दितले। बुधवाराक गोंय सरकार युक्तिवाद चालू दवरतले। गोंय सरकारा उपरांत MOEF, खण मंत्रालय आनी मिनेर आर्ग्युमेंट करतले। राष्ट्रीय हरीत लवादाची टीम बुधवाराक गोंयांत येवपाची आसा अशें सुत्रां सांगतात। काडून दवरिल्ल्या मिनाच्या स्टॉकाची पळोवणी ही टीम करतली। हे संबंधी सर्वे करपाचो आदेश जिल्लोधिकाऱ्यान सगळ्या उपजिल्लोधिकाऱ्यांक काडला अशें सुत्रां उलोवन दाखयतात। ब्युरो वांगडा महेश गाडी प्रुडंटा खातीर। कला अकादमीचे साहित्य पुरस्कारा वयल्यान रोमी आनी देवनागरी समर्थकां मदीं पेटलां। रोमींतल्या साहित्याक वेगळ्या पुरस्काराची गरज ना अशें कोंकणी अकादमीन म्हणिल्लें। रोमीची उदरगत देवनागरी लिपीवाले पळोवंक शकनात म्हूण आडमुठी भुमिका घेतात अशी टिका रोमीवाद्यांनी केल्या। विष्णू वाघ म्हणटा पुंडलीक नायकाची भुमिका स्वार्थी। रोमीक उर्बा दिल्यार देवनागरी लिपींतल्या कोंकणीचें अस्तित्व उरचें ना असो तांकां भंय दिसता म्हणून हो विरोध। रोमी लिपीक वेगळो साहित्य पुरस्कार दिवपाची गरज ना अशें गोवा कोंकणी अकादमीचो अध्यक्ष पुंडलीक नायकान सोमारा म्हणिल्लें। हाचेर दालगात कोंकणी अकादमी, जागतीक कोंकणी संघटना, रोमी लिपी एक्शन फ्रंट आनी तियात्र अकादमी मेळून गोवा कोंकणी अकादमीचेर तुटून पडल्यात। रोमी लिपीक वेगळो पुरस्कार दिवंक ना जाल्यार कला अकादमी मुखार आंदोलन करपाची शिटकावणी ह्या संघटनांनी दिल्या। की आमच्या सगळ्याचे जो डिसिजन कला अकादमीन घेतला, विष्णू वाघान घेतला ताचे आमी पुराय समर्थन करतात। आणि जे कितें करपाचें लोकमत तयार करपाचें आमी लोकांक हाडटले। देवनागरी लिपींतले लोकच ते करण्याचे आशिल्ले। तांणी सगळ्यांनी एकठांय जावन रोमी लिपी काबार करपा खातीर, रोमी लिपी ना नकोच करपा खातीर
आनी हे गोंयची ती नाच करपाचो असो तांचो विचार आशिल्लो आनी जाल्यार दिसता की तांकां खर्जत एक कडेन आनी ते खरपिता एक कडेन म्हणटकर हिची फुटीच प्रश्न आसा 1987 ही फूट तेणी घातली खरी फूट देवनागरी लॉबीन घातली कोणाक देवनागरी जाय देवनागरी घ्या कोणाक रोमी जाय रोमी दिया हांव तांचेर आरोप करता तांकां तर कोंकणीचो मोग आसा कोंकणी भास तांकां वयर सोडलेली जाय जाल्यार लिपी फाटल्यान धांवो नाकात भाशे फाटल्यान धांवात विष्णू वाघान घेतिल्लो निर्णय योग्यच अशें ह्या संघटनांचें म्हणणें कला अकादमीचो अध्यक्ष विष्णून पुंडलीक नायकाचेर फोग काडलो पुरस्कार दिवपाचो जो निर्णय कला अकादमीन घेतला हो निर्णय उखलापना हो निर्णय राजकीय हेतून प्रेरित ना तर सखोल सारासार विचार करून जो एक मोठो वर्ग आसा त्या वर्गाचे अंतरंग समजून घेवन आमी हो निर्णय घेतिल्लो कोंकणीच्या नांवार आपले सवते सुबे निर्माण करपी जे कांय लोक आसात त्या लोकांनी आपल्या स्वार्थाच्या आड येता म्हणून आमच्या ह्या निर्णयाक आतां विरोध दर्शयला जर तांचें म्हणणें आसा की रोमी लिपी आनी कोंकणी देवनागरी कोंकणी ह्यो वेगळे करचे न्ही आनी पुस्तक म्हणून एकच कन्सिडर करचें की जर तांचें अशें लॉजीक आसत जाल्यार तियात्र आनी कोंकणी नाटक हितूनय कसलोच फरक करूंक मेळचो ना कोंकणी गीत आनी कातार हितूनय कसलोच फरक करपाक मेळचो ना हो फरक ते कित्याक करतात ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस आनी दिनेश करपे प्रुडंटा खातीर नरेंद्र मोदीक प्रधानमंत्री करपाक संघानय गोंयांत पेंगड बांदला सगळ्या हिंदुत्ववादी संघटनाक एकठांय हाडपाचे यत्न चल्ल्यात भाजपाक 200 वयर सीट मेळचे म्हण आतांच वेंचणुकेच्या कामाक लागपाचो उलो सरसंघचालक मोहन भागवतान संघाच्या गोंयच्या कॅडराक सोमारा मडगांवां मारलो सप्तकांतलो कमीत कमी एक दीस ह्या वावराक दिवचो असो कानमंत्र दिवन भागवत गेला मडगांव सरसंघचालक मोहन भागवतान संघाचे स्वयंसेवक आनी वावुरप्यांक मार्गदर्शन केलें राती उसरा मेरेन रवींद्र भवनांत ही बसका बंद हॉलांत चलिल्ली मिडियाक बसका उक्ती नाशिल्ल्यान जी खबर मेळ्ळी ती भितरल्या सुत्रां कडल्यान बसकेक संघाचे गोंयचे पुडारी आनी स्वयंसेवक आशिल्ले नरेंद्र मोदीक प्रधानमंत्री करपा खातीर भाजपाक 200 वयर सीट जिखचे पडटले ते टार्गेट दवरून कामाक लागपाचो सल्लो भागवतान दिला ते खातीर संघाचे स्वयंसेवक आनी हेर कार्यकर्त्यांनी आपापले वाद कुशीक दवरून एकठांय वावुरचे पडटले भाजप आनी संघाच्या बऱ्या मागप्यांक विस्वासात घेवन हे राजकीय टार्गेट गाडचे पडटले असो सल्लोय ताणें दिलो मोहन भागवताची सोमारची गोंय भोंवडी एकदम गुप्त दवरिल्ली मोजक्याच फुडाऱ्या मेरेन बसकेचो संदेश पाविल्लो सोमारा सकाळसावन सगळ्यो हालचाली जाल्ल्यो मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण मुख्यमंत्री पर्रीकारूय सरसंघचालकाक सोमारा मेळूंक आयिल्लो शांताराम नायक म्हणटा भाजपाचेर सध्या संघान कब्जो केला सध्या भाजपाच्या नांवान संघाचोच कारभार चालला It is RSS which has taken over BJP in the entire country. All the functions of BJP are performed by RSS. BJP has no authority, including the authority to appoint their own leader. BJP president is decided by RSS. Nitin Gadkari was appointed at the instance of RSS. Rajnath Singh was appointed as an instance of RSS. And whenever conflict arose, it is RSS who decides and they go accordingly. भाजपा आनी मोदी खातीर वेंचणुकेक संघ कितलो पद्धतशीर आनी सिक्रेट पद्दतीन वावुरता हाची झलक आनी संदेश सरसंघचालक मोहन भागवताचे हे गोंय भोंवडेन गोंयकारांक दिलो प्रुडंटा खातीर प्रतीक परब आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव